ताका डिझेल कोणे भरपाचें हाचे पासून अनेक प्रश्न सुरवात जाले. सो सरकारी हाका एक विशिश्ट प्रकार आसा. त्यामुळे ओन्ली आय वूड रिक्वेस्ट दॅट कमीत कमी फुडल्या असेंब्लीच्या सेशन पर्यंत रावा. बरेचशे प्रश्न आसले मेकळ्यातले. आय एम अवेअर ऑफ देम. वी आर वर्किंग ऑन देम. वन बाय वन वी आर रिझॉल्विंग देम and we require some time because there are 894 government schools. That's not a small number. आणि बंद करता म्हणना फुडें पालकांचे सगळ्या पेपरांनी सध्या येवपाक लागले. हांव एक गजाल सांगता, पालकांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय कांयच गजाल जावची ना. पण कोणाकूय कॉन्फिडन्सान घेतलो जाल्यार ताज्या पयलीं स्वताची तयारी कितें हाची अभ्यास तरी करचो पडटा. त्यामुळे ह्या सगळ्या विशयांचेर एक्चुअली सात भुरगीं आहा शाळेंत, 4 स्टँडर्डांनी मेळुना. आता थंय तांकां सुविधा 7 भुरग्यां फाटल्यान दिवच्या पेक्षा तांकां बस दिली आनी गॅरंटेड समजा हांगाच्यान 2 किलोमिटराच्या दुसऱ्या शाळेन व्हेले जाल्यार इट इज बेनिफिशियल. पण एनीवे वी विल नॉट टेक डिसिजन अनलेस वी कन्सल्ट दोज 7 पेरंट्स. आनी त्यामुळे हे सगळ्यो गजाली करता एक कमीत कमी 5-6 म्हयने वेळ दिवचो पडटलो सरकाराक. प्रश्न क्रमांक 2. क्वेश्चन नंबर 2B. Speaker sir, answer is cyclostyle. कसलो रे कोल ब्लॉकाचे? ना स्पीकर सर, अपग्रेडेशन. हांवें प्रश्न विचारिल्लो द स्टेप्स टेकन बाय द गव्हर्नमेंट टू अपग्रेड द बिचोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेट. सरकारान जे उत्तर दिलां त्या उत्तराचेर हांव परत एकदा प्रश्न विचारपाक सोदतां की अपग्रेडेशन ऑफ बिचोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेट हाजे इंटरप्रिटेशन तुमी कशें करता? तुवें कसो विचारला ताचेर? तुका अपग्रेडेशन म्हणल्यार एक्चुअली कितें जाय? रे माधव तो सुभाषाक फेस करता. नाही, अपग्रेडेशन म्हणजे एक्चुअली तो कितें जाय तें सांग तूं, तें करया आमी. अपग्रेडेशन करप म्हणजे इंडस्ट्रियल इस्टेटीत जे आसा ताजे रिटेनिंग वॉल बांदप, ताजे जे कलवड आसा किंवा नाला आसा तो नाला बांदून काडप, हे अपग्रेडेशन. स्पीकर सर, हांगा अपग्रेडेशनाच्या बाबतीन ताका कांय उत्तर दिल्लें आसा. जे फॅसिलिटीज इंडस्ट्रियल इस्टेटी आसात ताजें लिस्ट दिल्लें आसा आनी हेच्या भायर जर तुका आनी कितें करपाक जाय जाल्यार तें तूं सांग, तें करया आमी. हेच्या भायर आनी कितें जातलें तुका सेकंड हितून बी हातून पळय, सगळ्योच इंडस्ट्रियल इस्टेट घेता न्ही, बी हातून पळय अपग्रेडेशन पळय आसा न्ही. आतां जितले म्हणून फॅसिलिटी तितून सगळ्या इस्टेटीन दिवंक जाय त्यो आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. पूण तुजें सजेशन येवनी कितें करपाक जाय इतलें सांग, हांव तत्परा करता. स्पीकर सर, हांगा ऑल रोड्स आर मेंटेन बाय हॉट मिक्स म्हणून दिल्लें आसा. ते हॉट मिक्स केल्ले आसा काय आनी केन्ना केल्या? स्पीकर सर, जे इन्फॉर्मेशन आमकां थंयच्या एरिया मॅनेजरान दिल्लें आसा ते प्रमाणे आमी ताका उत्तर दिल्लें आसा. जर हातून खंय तर तफावत आढळ्ळी जायत जाल्यार हांव त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी पर्सनली वतलो आनी जर ना जायत जाल्यार ते ताका मार्च 2013 म्हणल्यार सगळें करून दिता. स्पीकर सर, त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या कुशीकच हांव रावतां. थंय कुशीकच म्हजो फ्लॅट आसा, हांव थंय रावतां आनी म्हाका दिसता सदांच सांजची म्हजी त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन फावट आसता. त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जर आयज जर रस्त्याची परिस्थिती जर पळोवपाक गेल्यार सामकी बॅड नी वर्स जाल्लेली आसा. खड्डे पडलेले आसा आनी ह्या रस्त्याच्या बाबतीन हांवें थंयचो एरिया मॅनेजर म्हणजे जवळ जवळ हांवें 2 फावटी त्या एरिया मॅनेजराच्या ऑफिसान हांवें 2 फावटी मारले. पूण त्या 2 फावटीन म्हाका तो एरिया मॅनेजर त्या ऑफिसान मेळूंक ना. फक्त 2 बायलो थंय बसलेले आसता. फक्त थंय बोर्ड आसा एरिया मॅनेजर आनी दुसरो आसा रिजनल मॅनेजर. आनी जेन्ना त्या ऑफिसान आमी एंट्री करता ते ऑफिस काय खंयचे फ्लॅट हो प्रश्न पडटा. थंय वयर चादरी सुकत घातलेले आसता, खंय साडयो घातलेले आसता आनी कितें कितें आसता तें हांव सांगना तुका. पूण ही ती परिस्थिती समजा जर ती पळयत जाल्यार ते IDCचे ऑफिस अशें दिसना म्हणून सांगता. पूण एक दीस तो एरिया मॅनेजर म्हज्या ऑफिसान आयलो आनी तेन्ना ताका हांवें सांगलें की सगळ्यान पयलीं पावस सुरू जावच्या पयलीं ते एंट्रन्साक खड्डे आसात ते तरी मातशे बुजोवन घे.
ते पुरोवन घे, ऍटलिस्ट एंट्रन्साक तरी इंडस्ट्रियल इस्टेट कशी दिसूं न्ही म्हणून. पूण मॉन्सून आता अर्दो जायत आयलो, अजून कांयच केल्लें ना. स्पीकर सर, हांवें आतां इंडस्ट्रियल इस्टेटीक विजीट दिवपाक कॉमेस केल्ले आसा. 5-6 हाजे कडेन म्हजी विजीट जाल्ली आसात. आनी ज्या देवार हांव बिचोली वतलो तेन्ना माननीय आमदार श्री नरेश सावळाकाय हांव बरोबर व्हरतलो. आनी जर येदा कदाचित एरिया मॅनेजरान जर खोटी माहिती आमकां दिली आसली जायत जाल्यार त्या संदर्भात योग्य ती कारवाई करतलो. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांगासर इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनन्स ऑफ ऑफिस इन इंडस्ट्रियल इस्टेट अशें म्हणून बरयल्लें आसा. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटीचे ऑफिस आसा, पूण थंयची इलेक्ट्रिसिटी जे आसा ती रेग्युलर आसता काय? त्याच बरोबर थंयचे जे स्ट्रीट लायट्स आसा ते हांवें राती परत एकदां गेलो आनी परत मेजून आयलो. सगळे 16 स्ट्रीट लायटी पेट्टा, बाकी सगळे बंद आसा. म्हणजे थंय इलेक्ट्रिसिटीचे ऑफिस आसून फायदो कितें? एक्चुअली हे जे काम आसा ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आसा. तांणी हे सगळें मेंटेनन्स करपाक जाय. आनी थंय जर इलेक्ट्रिसिटी सारकी ना जाल्यार थंयचे जे फॅक्टरीवाले आसात जावं असोसिएशन आसा तांणी जर आमचे नदरे हाडून दिले जायत, हांव एक्चुअली थंय वतलोच, परत वतलोच. पूण त्या लोकांनी वेळोवेळी नदरे हाडून दिवपाची अत्यंत गरज आशिल्ली. आनी तशें आयज पर्यंत आमचे कडेन कांय दिल्ले कडेन ना. आनी आसले जाल्यार आमी सारकें करया. हांव इलेक्ट्रिसिटी सांगता, तेजो मंत्री वेगळो आसा ताकाय सांगता. स्पीकर सर, थंय कॅन्टीन आसा अशें बरयल्लें आसा, पूण कॅन्टीन गेली 3 वर्सां कॅन्टीन बंद आसा, तेचे रिपेर चल्लेले आसा. म्हाका एक प्रश्न पडटा, हे कॅन्टीनाक तुमी भांगराचे नळे घालता काय भांगराचे टायल्स घालता? की आसामांतल्यान पायपलायन चालू आसा च्या दिवपाक? थंय तुका 1 म्हयन्या भितर कॅन्टीन मेळटलें. 1 म्हयन्या भितर. आयज समजा जर एखाद्या वेळेस जर सांगपाक जाल्यार 1977 सालांत ही इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू जाल्ली. बरोबर आता जवळजवळ 35 वर्सां जाली तिची पायपलायन अजून चेंज केल्ली ना. थंय वारंवार सामके इलेक्ट्रिसिटीचे फेल्युअर आसता. थंय रोड सारके ना, फुटपाथ ना रोडांक. त्याच बरोबर सेक्युरिटी ना, दोन्ही एंट्रन्साक सेक्युरिटी जावपाक जाय. थंय अशी परिस्थिती जाल्ली आसा, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा, लोक भायले गाडयो हाडून थंय पार्क करता आनी तेजेर लोक पयशे करता. हाजो कोणाचेर लक्ष ना थंय. त्याच बरोबर बुशीस वाडलेले आसा. त्याच बरोबर थंय चिखल इतलो चिखल जाल्लो आसा थंय की तेजो कोणाचो लक्ष ना तेजेर. हांव अशें म्हणटा की फाटल्या सरकारान जर एखाद्या वेळार समजा जर हांगा लक्ष दिलं जाल्यार तुमी लक्ष दिवपाक जाय. करेक्ट. ह्यो सगळ्यो समस्या ज्यो निर्माण करून दवरलेल्यो आसात त्यो आदल्या सरकारान. आमकां 4 जून 2-3 म्हयने जाले. म्हणून आमकां थोडो अभ्यास करपा दियात. आनी तुवें जितले म्हणून समस्या आमच्या मुखार मांडले कडेन आसात त्या सगळे समस्याचे निवारण जातलें हें तुका उतर दिता. थंय गार्बेज मेन प्रॉब्लेम गार्बेजचो आसा. थंय केमिकल इंडस्ट्रीज आसा ते सगळे लोकांच्या बायन गेला आनी उदक पॉल्युटेड जाल्लें आसा. हेजे सगळे कडेन लक्ष दिवपाक जाय. म्हणजे ते समस्यांचे एक आगार जाल्ले आसा. म्हाका दिसता ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन ट्रान्सफर करपा सारको एकूय प्लॉट नासतलो. त्यामुळे फाटल्या दिसांनी ताजे कडेन लक्ष IDCचें नाशिल्लें. प्लॉट ट्रान्सफर करपाचे आसल्यार लगेच लक्ष वतालें. पण आमकां प्लॉट ट्रान्सफर करपाक किंवा ना आसूं आमी एक निर्णय घेतलेलो IDCन की सगळ्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी आहा पळय तातूंत सारक्यो सुविधा पुरवप ही जबाबदारी IDCची आहा. आतां हें करतलो जर तूं अजून पर्यंत IDC थोडो पयसो म्हणना. IDC डज लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन लायट, स्ट्रीट लायट सगळे कडेन, पण ताजो आउटपूट थंय कांयच दिसती पडना. कारण लायल्ली ट्यूबलायट जर सकाळी लायली आनी सांजची गेली जाल्यार प्रॉब्लेम हे जायना. म्हणून एक हे तकलेन धर की ताका प्रॉपर क्वॉलिटी वर्कूय जावचें पडटलें, वेल प्लॅनिंग जावचें पडटलें. हे एसोसिएशन्स जे कोण आसात सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटींचे हे असेंब्ली जाले की तांकां सगळ्यांक आपयता आनी सरकार मिनिस्टर हांव बसून आमी वी वील वर्क आउट एक्शन प्लान फॉर कंप्लीट मेंटेनन्स. पण त्या बरोबर सगळ्यो गोष्टी ह्यो मै हूं ना ह्या कॉन्सेप्टाचेर चलच्यो ना. थोडो कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या फॅक्टरीवाल्यांनी तकलेन घेवचे पडटले की गार्बेज असले प्रॉब्लेम जे आसा पळय ते प्रॉब्लेम टॅकल करपाक तांच्या एसोसिएशन एक्टीव जावचे पडटले.
न्ही पूण ती इंडस्ट्रियल इस्टेट government एक्सटेंड can जावपाक जाय, help. वाडोवपाक जाय नाही, आनी थंय नवी इंडस्ट्रियल इस्टेट येवपाक जाय. ह्या संदर्भात कितें नाही, आसा? बरोबर आसा, तुजें म्हणणें परफेक्ट आसा आणि तुज्या मतदारसंघातले अनेक जाण ते काम करता आसतले. पण प्रत्यक्ष इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एकूय मनीस रावना तरी सुद्धा तुका रेज करीनसो दिसलो तो प्रश्न एसोसिएशनान रेज करपाची गरज आसा आणि एका धपक्यान सगळ्यो गोष्टी जावच्यो ना. नवी स्पीकर सर, नवी इंडस्ट्रियल इस्टेट जर जावपाक जाय जाल्यार परते फक्त टीसीपीचे जे कितें आसा पळय टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचे तेच प्रॉब्लेम परत सांगता. आयज सुद्धा लोकांनी घरां न्ही स्पीकर सर, लोकांनी घरां बांदून रेडी आसा, भितर वचपाचें आसा भितर, पूण टीसीपीचे प्रॉब्लेमाक लागून तांकां घरान घर प्रवेश करपाक मेळना. अशा पद्दतीचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा सगळ्याक. नाही हो प्रश्न आता इंडस्ट्रियल इस्टेट बिचोलीचो. नाही सांगता म्हणजे आयज सुद्धा नवी इंडस्ट्रियल इस्टेट समजा जर नवी इंडस्ट्रियल इस्टेट करतले जाल्यार टीसीपीचो प्रॉब्लेम आसा. येवंक शकना हातून कारण ती नवी इंडस्ट्रियल इस्टेट ताका वेगळो प्रश्न आसा. त्या हांव तुका फक्त इतलेंच सांगलें की पोन्नी इंडस्ट्रियल इस्टेट रिवायटलायज करपाक सरकार डेफिनेटली एक्शन प्लान तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन त्या तुका आपयता, कॉन्फिडन्सान घेवन वर्कआउट करता. स्पीकर सर, तसो बिचोली तालुका हो मायनिंग पीडित बिचोली तालुका आसा आणि फक्त एकूच आयडीसी बिचोलेन आसा. सो बिचोली तालुक्यांतल्या युवकांच्या खातीर अशी सरकारा कडेन नवी येवजण आसा काय कितें की नवी आयडीसी ओपन करपाची? आता आमच्या हितून लाटंबरसे आमचे लाटंबरसेचो प्रश्न आसा हय लाटंबरसेचो प्रश्न जो आसा ते एक्विजिशनाचो प्रोसेस चालू आसा. बिचोले हितून येवपाक 3,91,000 स्क्वेअर मीटर. निलेश म्हणजे एक सूचना आसा, प्रश्न ज्या हाजेर विशयाचेर विचारिल्लो आसा ताजेरूच उपप्रश्न सप्लिमेंटरी विचारचे. म्हज्या मतदारसंघात कितें जालें, ताज्या मतदारसंघात कितें जालें, कारण हो बिचोली इंडस्ट्रियल इस्टेटी बद्दल जर प्रश्न आसा जाल्यार ताज्या संदर्भातले प्रश्न विचारचे. स्पीकर सर, सीएमान आणि आमच्या इंडस्ट्रियल मिनिस्टरान उत्तर दिल्या, म्हाका विचारपाचें कांय ना. थँक्यू. ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन जाणून घेवंक जाय, बिचोली इंडस्ट्रियल इस्टेटीन टोटल कितले प्लॉट्स आसा, तेतूंचे कितले भरल्या, कितले वेकंट आसा आनी त्याच बरोबर तातूंत कितल्यो सीक युनिट्स आसा ते. तुगे आनी कितें प्रश्न जाय विचार म्हाजे इन्फॉर्मेशन आसा तें, कारण हो प्रश्न पळय आसा हो तुवें वेगळो विचारपाक जाय आशिल्लो तांणी, वेगळो विचारपाक जाय आशिल्लो. तूं अपग्रेडेशना बाबतींत कितें विचार. प्लॉट ना तो विषय, तो प्रश्न प्लॉटांचो ना. तरी सुद्दां म्हाजे कडेन म्हायती आसा, तुका दिता. बाबू म्हायती दी. हाँ मंत्री जी. हाँ जाओ उत्तर जाय. हय बरें. टोटल लँड एक्वायर्ड 2,12,276 आणि नंबर ऑफ शेड्स कंस्ट्रक्टेड 65. शेड्स अलॉटेड 65 आणि प्लॉट्स डेव्हलप 65. थँक्यू सर. फुडलो प्रश्न क्रमांक 3. Question number 3A. The reply is as per cyclostyle. Sir, although the government says that it does not intend to permit closure of the Chogle College, the notice of closure of the higher secondary on the Chogle College website persists. Also, the notice issued by the management to the teaching community has not been withdrawn. This year, I do not know if the government is aware, but there has been no in charge for the higher secondary section. The government has time and again been saying that it will not permit the closure, but this time the Chief Minister had to have a meeting with the trustee at the private residence of a person involved in the education field so as to impress the management of the Chogle College not to close down the college for this academic year. Now, time and again the government is saying that government will not allow the closure of the college. However, this year, although the sanctioned strength of 11th science is 220, only 137 students were admitted.
in 11th arts, only 59 students out of 110 students were admitted. So a fait accompli is sought to be created in society about the closure.